म्हज्या भयणीन भावनो, आयच्या देवाच्या उतरान आमी कितें आयकलां? पयल्या वाचपान देव अशें म्हणटा की तो आमकां राखता आनी सांबाळटा, तो आमचे बरोबर जियेता, न्हयच भायल्यांतल्यान पूण नव्या करारांतल्यान आमी जाणो की तो आमचे भितरूय जियेता. जेजू आमकां दुसऱ्या वाचपान आपल्या जिविता विशयी सांगता. हांव बापा बरोबर काळजांत थावन जियेता आनी बापाचो हांव मोग जालोलो आसा, पूण ह्या मोगाक लागून म्हाका ते भायर आयतले, जिवेशी मारतले. हें केन्ना तो सांगता? जेन्ना सगलो लोक म्हणटालो, अरे कितें जेजू उलयता, कितल्यो वस्तू तो कोत्ता, कितल्या लोकांक तो बरो कोत्ता, हे भाशेन ताचें नांव गाजलेलें, तो बरेपण दाखयता आनी कोत्ता म्हणून. पूण जेजू तांकां सांगता, हाकाच लागून म्हाका ते भायर आयतले, मारतले आनी काडून उडयतले, पूण हांव पुनर्जीवन जातलो म्हणून ताणें आमकां सांगलां. हें ते आयकतात पूण तांकां समजोंक ना. कित्याक आमी हे भाशेन आमच्या मनांत पळय कितें आसा तेंच घेवन आसता आमी. ते समजल्ले की जेजू एक व्हडलो राजा, पातशाय जातलो म्हणून, संवसारी पातशाय जातलो म्हणून. जशे भाशेन रोमकार आयले थिंगसर आनी ताणें आपलें राज दाखयलें, कशे भाशेन ते नेटान सगळें काम कोत्ताले, बरोबर आसलेले, ते भाशेन जुदेवूय जातले म्हणून. कित्याक देवान तांकां निवडलेली आनी आतां तांकां ही पदवी मेळटली. आनी जेजू जावन आसा अभिषेक म्हणजे देवान मागलेलो तो हे भाशेन सगळें करून घेतलो. हें तांकां समजोंक ना, कित्याक ते आपल्याच वाद्याचे आसलेले. आनी हे भाशेन आमकां सगळ्यांक जाता. आमी दुसऱ्यांनी कितें सांगलां तें समजना, कित्याक आमच्या मनांत आनी कितेंच चलता आनी ते भाशेन आमी सगळ्या जाणांक पळयता. पूण आमी दुसऱ्यांनी कितें सांगलां तें आयकूंकूच ना आनी समजोंकूय ना. ताका लागून आमी कित्याचें कितें म्हणटा, कित्याचें कितें कोत्ता आनी हे भाशेन सगळ्या जाणांक आमी गोंदळांत घालता. पूण हो वार कोणाचो? वदृश्याचो, देंवचाराचो. तो आपले राज आमचे मदें हे भाशेन चलयता. ताका लागून आमी कितें करूंक जाय? म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमची जी चिंतना, आमची जी भावना आसात तांकां आमी आजीर जावंक जाय. आजीर जाली म्हणटच आमकां ती समजूंक लागतली कितें चलता पळय तें. पूण आमकां समजुच्याक ताणें पवित्र आत्मो दिलेलो आसा. तर आमी जेजू कडेन मागूंक जाय ताचो पवित्र आत्मो, हें म्हाका समजना, म्हाका शिकय कितें चलता पळय तें तातूंत. आनी मागीर तो आमकां दाखयतलो आनी त्या प्रमाणे आमी बरें पळय तें कोत्तेलें हांव, वायट तें सोडटलें हांव. पूण बरें कोत्ता तेन्ना जेजू भाशेन आमकां खुरीस घेवचोच पडटलो आनी ताचे बरोबर आमी तो घेतलो की ना आनी ताचे सव्वे आमी तो दवरून दुसऱ्यांच्या साल्वासा पासून वापरलो की ना, तेन्ना की आमकां दादोसकाय मेळटली. खरेपणी बापाची येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत जेजू सगळें घडोवन येवंक जाय ते भाशेन घडोवन येतलें. आनी आमी पळयलां विसेंतीच्या जिवितान आनी सगळे सांतां भक्तांच्या जिवितान तशेंच घडलें. तर हे भाशेन आमचेय मदें घडटा, पूण अदीक तें खोलायन घडच्याक आतां थोडो वेळ आमी मागण्यांत रावया. आमचे हात जोडया, दोळे बंद करया. ताचे गोठायन शक्तीन तो आमचे भितरूच आसा. आमच्यान ताचे बरोबर सगळो वावर देवाक जाय पळय तसो करूंक जाता. जशे भाशेन जेजून केलो तोच जेजू आमच्या काळजांनी आतां बापाचो वावर आमचे सगळें फुडें व्हरता. तर आमी ताका सहकार करया, ताका आजीर जावया. फकत भायल्यांतल्यान न्हय पूण भितरल्यान. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना तो आमचे भितर येवन आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत, काळजांत तो रावता आनी आसा. आनी थिंसूत्तान आमकां तो घोटाय दिता, कितें म्हणूंक, कितें करूंक, कशे भशेन आमचें जिवीत सारूंक. आनी हें सगलें बापाचे मोहिमे पासून आमी घडोवन हाडूंक. आनी तो तें घडोवन हाडटा, ताका आमी सहकार करया.
ह्या मिसा बलिदानांत आमचें जिवीत ताकाच समोर पळोवया. आमेन.